नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर कितल्योश्योच घडामोडी घडत आसात. कितें चल्लां, खंय कितें चल्लां, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आतां नदर मारतले. गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉइन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमारा म्हऱ्या, कारण सद्याक गोंया भितर परिस्थिती अशी आसा कायदो आनी सुवेवस्थेची की दर दिसाक जेन्ना आमी उठ्ठात तेन्ना आज कसली भयानक बातमी आयकुपाक मेळटली असो प्रश्न पडटा. आज 1 कोटीचे ड्रग्स धरला पेडण्या, 1 कोटीचे. आणि त्याच बरोबर बाकीचे अपडेट्स आसा आमचे कडेन. मुकेश, लेट्स गो वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विथ द ड्रग्स थिंग. सो व्हाट आर द डिटेल्स यू आर गेटिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू द other crime stories. So initially let's start with the drug story. What are you hearing? How was the operation conducted and what are the details that you have got? Pramod, it's not new that a big drugs has been seized by the Goa police, and this time what is the unique thing? This time the local family of Keri has been arrested. So fact of the case is that a family comprising one lady and 2 male members of the family were growing cannabis plants and processing it as charas. So altogether, drugs has been seized at present over 1 crore rupees, approximate 1 crore 10 lakh rupees worth of ganja, fresh cannabis plant and charas. So unique thing is that usually what used to happen that drugs used to be imported from other states or other countries and local peddlers used to sell it. But now it has been seen that in Pernem area specifically, we have seen a couple of cases in which locals have started growing cannabis plants, and it is easy to process later on. So they have been found that police has found that there is proper setup to process into charas. So this is unique and shocking thing for the Keri, the usually peaceful thing, though there are many footfall of foreigners. So we can understand the market of drugs in that area, but locals never used to be involved in such a scale. So this is shocking. Pramod? Yeah, Mukesh, I think the second case is the Porvorim murder case. So what is the update in that case? Has police made any headway as far as the investigation is concerned? Do we know more than what we knew yesterday? Pramod, I'm outside just Panjim police, Parvari police station, and from here I can give you 3 details. In murder case, in Bilas Mehta murder case, 6 accused has been identified, but he is still absconding. Police teams are behind him trying to chase him down, but he is out of state for sure. But police team is searching everywhere and on the right path. According to one officer involved with the investigation just now told me that we are on the right path in tracking him. He is just a bit far away from us. So anytime soon we can get a news that 6 accused who was actually present in the commissioning of crime, so he can be nabbed. And another thing is that regarding that 4-wheeler which was used by the Pawan and other accused, so that investigation is still going about the ownership of that car. Another case is that you must be remember, we all remember that shocking incident of rape of a minor, especially abled girl by a hotelier Varun Nayyar. So Parvari police has today filed charge sheet in this case, and Varun Nayyar has been charge sheeted for raping a minor girl in that matter. Third case is that yesterday ATM entire machine was stolen by unknown accused. So according to local police, Parvari police, they are saying that they have some clues, but yeah, accused are far away right now. Pramod. Mukesh, what is the role of this 6th accused in the Porvorim murder case? What exactly was his role in the case, and what are police telling you about his whereabouts right now? See, whereabouts we cannot disclose. We should not disclose even if we have information till he is not arrested. But role you are talking about, he was present in commissioning of crime with 3 accused who were Prashant, Pawan and Iqbal. He was the 4th guy who was present, and he was equally involved in setting ablaze Vilas method. So his role is equal in this matter. Yeah, thanks a lot, मुकेश. गरज पडल्यार परत येता मागीर तुजे म्हऱ्यांक. हांव थंयच्यान वता. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा आमचे बरोबर. लौकीक, कितें अपडेट? आय थिंक
two updates. One is regarding Sanjeevani Sugar Factory and second is regarding IIT and anything else that you have. किती चालला? प्रमोद सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकार तेणी आज मिटींग घेवपाक लागले सीएमाक मिटींगेक मेळपाक गेले ते प्रायव्हेट शुगर फॅक्टरीचे चलोवपी मनशाकूय थंय घेवन गेले. तेजो आयडिया आसली की शुगर फॅक्टरी आसा तीच चलपाक शकता फुडें, तिका थोडे मायनर रिपेरिंग जाय पडटलें. ते रिपेरिंग केले उपरांत तीच शुगर फॅक्टरी बरे तरेन फुडें आनी 20 वर्सां चलपाक शकता अशें तेजें म्हणणें आहा. आनी ती चलोवपाक जाल्यार गव्हर्मेंटान जस्ट रिपेरिंग कितें मातशें आहा तें करून दिवचे आनी तेका प्रायव्हेट मनशाक चलोवपाक दिवचे आनी तो मनीसूय घेवन येयल्लो की अशी चलोवपाक जाता म्हणून हो मनीस चलोवपाक शकता. आनी ते उपरांत शेतकारांचे ते हेचे प्रॉब्लेम आहा, ऊस कापले उपरांत खंय घालूं हेचो बी प्रॉब्लेम जालो सगळो सॉल्व जावपाक शकता. फुडें 20 ते शेतकारूय आमचे कडेन उलयता म्हणटा ते एकदम मातशी रिपेर करून तेंचे कडेन चलोवपाक दिल्यार फुडें 20 वर्सां तरी आनी प्रॉब्लेम ना असो तेंचो प्लॅन आसता. पण सीएमान तांकां दुसरी आयडिया सांगली, राष्ट्रीय कृषी योजना आहा तेज्या अंडर थंय गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आहा की तेज्या अंडर 60-40 रेशियोचेर बी फंड घेवपाचे केंद्रा कडल्यान आनी एंटायर नवी फॅक्टरी सेटअप करपाची आनी सेटअप करून मागीर प्रायव्हेट पार्टीक दिवपाक जाता चलोवपाक पीपीपी तत्वाचेर वा तशें. सो दोनी आयडिया सीएमा मुखार आहा. सीएम आतां कसो फुडें वयता तें पळोवचें पडटलें. हेंच्यांनी आपलें म्हणलें की दोन हें आहा, जर प्रसाद गांवकाराचो प्लॅन जर घेता जाल्यार तो बेगीन रिपेर करून बेगीन स्टार्ट करपाक जाता. आनी जर गव्हर्मेंटाची जी आयडिया न्यू सेटअप करपाची जाल्यार तेका टायम लागपाक शकता 3 वर्सां सुमार. सो तितले मजगतीक कितें तो विशय येयलो तेन्ना कळ्ळें की गव्हर्मेंट मदल्या टायमार 2-3 वर्सां लागली जाल्यार जे सपोर्ट प्रायस पयलीं दिताले ते आसतना ते कंटिन्यू करपाक रेडी. आनी तो ऊस जो जाता तो खंयचे दुसरे मागीर कोणाक प्रायव्हेट कंपनी गोंया भायले कंपनी फॅक्टरीक घालपाक जाता. तशें करून 1-2-3 वर्सां काडपाक तशी ऑप्शन ओपन आहा. जाल्यार फॅक्टरीचो विशय दुसरो प्रसाद गांवकर मेळ म्हणून आमी तिका विचारलें आयआयटीचेर. आयआयटी जी पयलीं येवपा ती सांगेचो विचार जाल्लो पयलीं, मागीर अचानक सत्तरे वेली आनी सत्तरे आतां जो इश्यू चालू आहा सत्तरे जे लोकांचो ओपोज चालू आहा ते पयल्यार सांगे आशिल्ली ती बरी काय असो प्रश्न उबो रावलो. सो आमी ताका तेचेर विचारलें की बाबा अजून सांगेचे लोक वेलकम करता म्हणून तेणी सांगलें सांगे 3 सायटी अजून आहा, 2 गव्हर्मेंट लँड ना म्हणटा कसलेच इश्यू ना, एक मातसो एन्क्रोचमेंटाचो इश्यू आहा तो एक 2-3 जाणांक ते सेटल केले उपरांत डिस्कस करून ते कशी काडपाक जाय. दुसरी एक प्रायव्हेट सोसायटीची लँड आहा ती फक्त एक्वायर करून जाय करपाक जाय. 3 सायटी बऱ्यो आयआयटी खातीर आहा म्हणपाक लागलो. अजून जर सत्तरींतल्यान आयआयटी जर कशी काडपाचो सरकाराचो विचार जालो जाल्यार सांगे तिका केला. प्रमोद या थँक्स अ लॉट. लोकी गरज पडल्या येता तुझी म्हऱ्या परत. हांव थंयच्यान वता. आमचे महेश घाडी सिनियर रिपोर्टर आमचे बरोबर आहात. महेश, हेल्थाचेर अपडेट आसा, बाकीचे अपडेट्स आसात, वॉट आर यू टेलिंग अस? प्रमोद, हांव पयलीं हेल्थाची अपडेट दिता ती म्हणजे डॉक्टर शेखर सरकारान एक आमकां बायट दिला. तांच्यांनी अशें म्हटलां की कालचो जो केसींचो नंबर जर पळयत 187 म्हणजे बिलो 200 आयिल्लो आसा. जरी टेस्टी जरी 1300 जरी आशिल्ले तरी, कित्याक सदांच आमी पळयला की हालींच्या दिसांनी केसी 30%, 40% अशें आसताले. सो कालचो ट्रेंड जर पळयत जाल्यार ते केसी बिलो 20% आयले. सो तांकां एक म्हणजे एक होप कसो की आमी बाबा खरंच कोविडार मात करूं शकता म्हणून. त्या वेळार असल्या टायमार ते लोकांनी गाळपण करूंक जायना आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां. दुसरें म्हणजे तेंच्यांनी अशें म्हटलां की सेकंड जर वेव येवपाची आसा जाल्यार ती आयदर जानेवारी नाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्यान येवंक शकता. पूण आतां तरी एटलीस्ट गव्हर्मेंट मशिनरी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां सुद्दां सामकी तशी इक्विपायड जालेली आहा, ती सामकी तयारी करून आसा. इवन आतां टेस्टिंग प्रायव्हेटानूय जाता आनी गव्हर्मेंट टेस्टिंगूय जाता. प्लस गव्हर्मेंटाचे बॅड्स आसात अवेलेबल, प्रायव्हेटांचे बॅड्स आसात अवेलेबल. सो सेकंड वेव सपोज आयली जाल्यार आमी तयारी आसतली आमची, ना न्ही. पूण लोकांनी आतां मातशी नवरात्री कडेन जर बरी केअर घेत जाल्यार आमी जाता इतले बेगीन बॅटल आमी जिखूंक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा डॉक्टर शेखर सरकाराचें. दुसरी गजाल प्रमोद सांगूंक सोदता ती म्हणजे कुंडम इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आहा तांचो प्रेसिडेंटा कडेन उलयलो स्टार्ट म्हणून. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तांकां पावर इंटरप्ट जाय जाता तांच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. त्या जाग्यार 180 युनिट्स आसात, तातूंतले 150 युनिट्स आर सफरींग बिकॉज ऑफ पावर इंटरप्शन. आणि पावर इतले जाता 10 फावटी लायट वता थंय. सो कितें प्रोडक्शन जेन्ना स्टार्ट जाता ते मदीं अशी 10 फावटी लायट गेल्या तांकां प्रोडक्शन लॉस जाता तांचे. प्लस ते कितें प्लास्टीकचे बीन कितें आसल्यार ते थंय मशिनांनी शिरकून उरता. हे प्रॉब्लम तांकां सद्या फेस करचे पडटा. आनी गव्हर्मेंटान तांकां जो प्लॅन सांगला त्या प्लॅनाक लागतली एटलीस्ट 2 वर्सां तरी. सो कितें तरी अल्टरनेटीव दुसरो सरकारान काडूं 2 वर्सां मेरेन ते लॉस सोंसूं शकनात.
आणि एक तिसरो इश्यू प्रमोद सगळ्या गोंयकारांचा काळजाकडलो इश्यू तो म्हणटा तो म्हणजे आम्ही पायलट कोविडा खातीर सॉलिड सफर जाल्यात आणि तेंच्यांनी एक आपलो बँक अकाउंट दिला आणि तेंच्यांनी लोकांक अपील केला की ह्या बँकेच्या अकाउंटांक जाता तेंच्यांनी आमकां हेल्प करची म्हणून म्हणजे पयशे दिवचे. दुसरें म्हणजे कितें जाला की आनी एक पायलट आमी असो पयला पणजे तो मोटरसायकल सायडीक रस्त्यार फुलां विकता कित्याक ताका पॅसेंजर ना कोण ना ताका फॅमिली आसा चेडो आशिल्लो ताचो बी कोविड आणि तो फुलां विकता फुलां हाडटा आणि दुसरें म्हणजे ते अशें म्हटलें की आपूण जेन्ना 100 फुलां हाडटा ती जर जेन्ना आपूण विकपाक गेलो जाल्यार लोक आपल्याला डिस्कावंट मागता. सो ताका ते वड्याक कशेंच जायना कसो तरी आख्खो दीस रावता. मागीर आमी बस स्टँडार पायलट आसले तेंच्या कडेन गेले तेंकां विचारून भाडी कशी मेळटा ते म्हणटा दिसाक एक नाल्यार 2 भाडी मेळटात म्हणटा. दाणा म्हणटा ते लोक म्हणटा बसना बायकाचेर कित्याक कोविड आसा सोशल डिस्टन्स हे ते सगळे तरी गोश्टी आसले मास्क जरी घातलो तरी आमी लोक येवपाक अजून कितले स्टार्ट जायना की बाबा पायलटा वांगडा आतां या म्हणून बिकॉज ऑफ कोविड. सो पायलट आर सफरिंग म्हणजे खूप सफर जाल्लेले आसा त्या प्रमाणे. आय थिंक म्हाका दिसता हो सगळ्या गोंयकारांनी ह्या इश्यू कडेन संवेदनशील पळोवपाक जाय तो म्हळ्यार मोटरसायकल पायलटांचो. आणि दे आर देअर विथ अस फ्रॉम इयर्स अँड इयर्स अँड इयर्स. आणि ह्या टायमार परिस्थिती अशी आहा आणि बेजिकली बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक दॅट समहाव तांचो बिझनेसच संकटां आयला. खूब जाणांची बिझनेस संकटां आयल्यात. पण पायलटा सारख्या समाजातल्या घटकाचेर जेन्ना अशी वेळ येता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकार म्हणून एक समाज म्हणून आमी सगळ्यांनी कितें जाल्यार कितें तांकां आदार करपाची गरज आसा. हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव बिफोर आय टेक अ ब्रेक हांव लौकिका म्हळ्यार एकाच इश्यूचेर परत वता आणि तो म्हळ्यार कालचो इश्यू जाचेर भरपूर गाजलो तो म्हळ्यार नायट क्लबांचो. आणि ज्यो सारके गच्च भरून जशें की जग सगळें बरें आहा पॅन्डेमिक बी कांयच ना आमकां फक्त एन्जॉय करपा जाय पार्ट्यो करपा जाय अशा थाटांत विकेंडाक गोंयचे नायट क्लब ज्या रितीन चल्ले आनी ताचेर बोवाळ जालो तो इश्यू लौकीक कितें आयकूं येता ह्या इश्यूचेर आनी सरकार कितें कारवाय करपाक पळयता नंबर 1. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल हे नायट क्लब कितें म्हणटात तांची रजाव कितें? ओके प्रमोद शेनवारा रातची गजाल म्हणजे शेनवारा रातचो जो एवरी टायम विकेंडाक नायट क्लबांनी चड क्रावड आसता. नायट क्लब जरी अलाउड असले तांकां एक वेगळी एसओपी फॉलो करपाची आसता. पण आमकां जे विज्युअल्स येयले आनी विज्युअल्स एका क्लबांतले येवना की एकाच खंयच्या क्लबान गेले म्हणून 4-5 क्लबांचे आमकां वेगवेगळे कडल्यान विज्युअल येयला ते सांगता की नॉर्मल लायफ कोविड हो प्रकार केन्ना कोविड ही महामारी केन्ना येवकूच ना अशें चित्र थंय दिसता. जे पद्दतीन जे पयलीं भशेन क्लब चलताले डान्स म्हणा वा ते मेजार पासून म्हणजे थंय ड्रिंक्स घेता वा मास्क घातलेली ना ग्रुप आहा बसला पण मास्क यूज केल्ले ना ते सगळे विज्युअलान वा फोटोन ते पळोवपाक मेळटा. आमी हेजे कडेन उलयले 1-2 क्लब ओनरां कडेन उलयले ते म्हणटा लोक जर कस्टमर जर पाळिना जाल्यार आमी कशें कितें हँडल करप असो प्रश्न तेंच्यांनी वयल्यान आमकां केला. आमी ओपन केला आमी सांगता ह्यो गजाली फॉलो करा पण कस्टमर जर पाळिना आनी तो टायम असो चडशे 12 उपरांत क्लबांचे हे आसता 12 उपरांत चडशे जाता त्या टायमार क्रावड तांकां 12 उपरांत बी चडसो जाता आनी असल्या टायमार क्रावड तेंचे केन्ना केन्ना कंट्रोलान उरना. सो अशें ओनरांचें म्हणणें आसलें. पण कॅमेराचेर कोण येवन उलयले ना की आमकां अशें प्रॉब्लेम जाता वा अशें आमी विचारलें न्ही तुमी कोड दिवपाक शकता काय म्हणून ते कॅमेराचेर कोण उलोवपाक तयार जाले ना. बट तेंच्यांनी अशें अनऑफिशियली म्हणजे ऑफ कॅमेरा आमकां सांगलें. दुसरे विशयाची आनी हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे तेंचे कडल्यान आमकां इनपूट येयलें की असल्या गजालींचेर एक्शन जातली. पण ती व्हिडिओ सगळे काल सर्क्युलेट जाल्या आनी आयज आमकां अजून तरी इनपूट ना की नोटीस पावल्यो तेंकां एक्शन ते अजून पर्यंत इनपूट ना. थँक्स अ लॉट लौकीक. परत येता तुजी म्हाका गरज पडटा जाल्यार. हांव सद्याक एक ल्हानसो ब्रेक घेता. रोखडोच ह्या ब्रेका उपरांत आमी परत येतले आनी त्याच बरोबर साश्टी बार्देस आनी गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतले अपडेट्स घेतले. खंयच वचनाकात. विल बी बॅक इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां.
हांव आतां वता साश्टी. सावयो आसा आमचे बरोबर. साश्टीतली अपडेट घेवया. आनी एक गजाल साश्टीकारां बद्दल जर सांगपाक जाय जाल्यार कितलीशींच कोविडाची हॉस्पिटलां फॅसिलिटीज साश्टी भितर आसात. आनीक म्हाका दिसता गोंयचो 50% वयर कोविडाचो आनी क्रिटिकल कोविड पेशंटांचो हॉस्पिटलांचो भार जो आसा तो ह्या एका तालुक्यान आनी प्रामुख्यान फातोड्डा आनी मडगांव ह्या वाठारांनी आज मेरेन घेतला. सो कशी चल्ला थंय किती परिस्थिती आसा सावयो कडच्यान जाणून घेवया. सावयो, व्हॉट इज द अपडेट? सर आयज म्हाका सर डिस्ट्रिक्ट जे कोविड हॉस्पिटल आहा थंय वचपाक चान्स मेळ्ळो आनी हांव डॉक्टर राजेश पाटील आनी डॉक्टर सुनंदा आमोणकर दे आर द नोडल ऑफिसर्स दे इन द कोविड हॉस्पिटल. सो तांकां हांव मेवलो सर. आयज तशें सर आयज 1 म्हयनो जाता हें कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट केल्यात. तर तांचे हेजे प्रमाणे की 1025 म्हणजे 125 पेशंटांक तांणी थंयसर ट्रीट केले इन कॅज्युअलिटीन. तशेंच 359 पेशंटांक तांणी एडमीट करून ट्रिटमेंट दिलो. तशेंच 240 पेशंटांक तांणी डिस्चार्ज केले आनी 46 पेशंटांक तांणी सर दुसऱ्या हॉस्पिटलान ट्रान्सफर केले. आनी सद्याक सर आतां हॉस्पिटलान 73 पेशंट्स एडमीट आसात, दोज हू आर कोविड पॉझिटिव्ह. सर तशेंच तेणी सांगलां की आतां फाटल्या 1 म्हयन्या भितर आमी तेणी जायतो इम्प्रुवमेंट केला. गव्हर्मेंटाचो सर ताका खूब हेल्प मेळ्ळा. तर ते म्हणटा दिस इज द विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, ऑफ द डीन एंड ऑल्सो ऑफ द हेल्थ सर्विसीस. तर ते म्हणटा कॅपॅसिटीज ऑफ 250 पण ते सद्याक तेणी 150 यूज केल्या. आनी तशेंच जेवणाचेर ताणें सांगलां की सकाळीं सांजे तशें दनपारां आसत न्हू ते हाय प्रोटीन फूड हे पेशंटांक दितात. तशेंच सर तांची लॉन्ड्री जावं सिक्युरिटी आनी फार्मासी हे बी चालू आसा आनी व्हेरी सून दे वील स्टार्ट अ लॅबोरेटरी. तर तशें तेणी लोकां लागीं अपील केला सर की तेणी नेग्लिजन्स पॉयंट करचे न्हू, जाता ते भाशेन कॅर घेवचे, प्रिकॉशन घेवचे, जशे परी आमच्यांनी कोविडाक फायट करूंक जाता. आनी तेणें सांगलां की कितें तरी अशें तशें कितें जालें जाल्यार रोखडेंच हॉस्पिटलान येवचें म्हणून लोकां लागीं मागलां. सो तशेंच तेणें सांगलां गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसा की पोस्ट कोविड ओपीडी थंय हॉस्पिटलान तांकां स्टार्ट करपाक. आनी तांच्या हेजे प्रमाणे सर आफ्टर ओपनिंग दीस हॉस्पिटल लास्ट 1 मंथ ते म्हणटात जीएमसीचे तशेंच ESI हॉस्पिटलाचेर जो लोड आसलो तो खूब कमी जाला. तर आतां तुका सालसेताची अपडेट सांगता सर. सावयो, बिफोर वी गो टू सालसेत अपडेट, तुवें पळयलें भितर कशी दिसली तुका वेवस्था, कशी चल्लां भितर काम, स्टॅटिस्टिक्स गोईंग बियॉन्ड स्टॅटिस्टिक्स, ट्रीटमेंट वेवस्था कशी आहा भितर? ना सर, आय विजिटेड द हॉस्पिटल आनी सर म्हाका थंय सगळें बरें दिसता. एवरीथिंग इज क्लीन. पेशंट बी सर बरे आहा, बट आय वॉज नॉट अलाउड टू टेक द विडियोज बिकॉज तांची जी हे आसता ती जायना जावपाक. सर तशेंच तेणी दोतोरान म्हाका एक सजेस्ट केला न्हू दॅट आय शूड आस्क दोज पेशंट्स हू हॅव बीन ट्रिटेड एंड सेंड बॅक होम, तांकां तो म्हणटा मेळून घेवचें. कित्याक तो म्हणटा आमकां जायती बरी फीडबॅक येयला जे पेशंट आमी ट्रीट करून धाडल्यात. सो दे आर व्हेरी हॅपी विथ द ट्रीटमेंट. सो दे वर आस्किंग मी इफ इट विल बी बेटर if I do a story on them also. because ultimately ह्या टायमा भितर ज्यो गजाली पॉझिटिव्ह आसात त्यो पॉझिटिव्ह म्हणूनय दाखोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर ज्या जाग्यार चुकता ती चूक म्हणूनय दाखोवपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली जावप गरजेच्यो. येस सावयो, सो व्हॉट इज द अपडेट ऑफ सालसेत कोविड अपडेट? सालसेताचे अपडेट सांगता तुका विलेज वायज. जो कालच्या दिसाच्यो ज्यो न्यू केसीस येयल्या त्यो आखे बायस तर 1 केस, चांदोर 4 केसी, कोलवा 4 केसी, कुंकोली 2 केसी, कुडतोरी सर 2 केसी, दवली 2 केस, दिकारपाली 2 केस, फातोर्डा सर 24 केसीस, तशेंच गोगोड हावजिंग बोर्डान 4 केसी, लोतोली सर 3 केसी, मारगांव 22 केसी मेळ्ळ्यात, नावेली 2, नुवें 6, ओल्नी 1, राया सर 3 केसी मेळ्ळ्यात, सांजे एरियल 3 केसी, तेरावली 3 केसी, वारका 1 केस मेळ्ळ्या, तशेंच सर वेल्ली 8 नवे केसी मेळ्ळ्यात आनी वेर्ना सर 1 केसी. तर ही जाली आयची सालसेताची अपडेट. या थँक्स सावयो. म्हाका दिसता एक गजाल आमी कोविडाची गजाल उलयतना आनी जी दोतोर साळकारांनी सांगली की आमच्या केसीचो ट्रेंड कमी जाता असो दिसता म्हणून. तुमकां याद आसतलें चवथीच्या पयलीं बी असोच मातसो ट्रेंड दिवपाक लागिल्लो. चवथ जाली आनी जो ट्रेंड वाडपाक लागलो तो परत खंय तरी आतां मातसो स्टेबिलायज जावन डीप जाता काय कितें अशें दिसता. खरेंच ऑन ग्राउंड परिस्थिती तशी आसा, कारण आमी सदांच म्हणटा तशें टेस्टींचो नंबरूय कमी जाला. सो ऑन ग्राउंड एक्च्युअल परिस्थिती कितें आसा हो भाग वेगळो.
बट प्युअरली गोईंग बाय द टेस्टिंग विज पॉझिटिव्हिटी रेशिओ जर पळयलो जाल्यार स्लाइट डीप दिसता. बट एक गजाल लक्षात घ्या, चवथीच्या पयलीं बी आमी जेन्ना दोतोरांची मुलाखती केल्ल्यो तेन्ना दोतोरांनी एक क्वेश्चन केल्लें की आज मातसो रेट कमी जाता, ह्या हातूंत भितर इम्प्रेशना भितर आमी रावपाक जायना, कारण चवथीक जर आमी घाळपण केली जाल्यार आमच्या हातांत कांय उरचे ना, मुखाल्ले 2-3 म्हयने आमकां ताजे परिणाम भोगचे पडटले म्हण. आनी एक्झॅक्टली तेच जालें. चवथीक बरीच घाळपण जाली आनी ताजो परिणाम आनी ताजे उपरांतच्यो डेथ रेट पळयात. एवरी डे कितली डेथ जातात चवथीच्या उपरांत जे स्टार्ट जाल्ले ते अजून चालू आहा, 6, 7, 8, 9 एवरी डे. सो काल जेन्ना आमी वेगवेगळे दोतोरा कडेन उलयताले ताणें आनी एक गजाल सांगली की जे चवथीच्या पयलीं जाल्ले तेच नवरात्रांच्या पयलीं जाता अशें दिसता. पण हो जर नवरात्र ते दसऱ्या मेरेनचो जो काळ आसा तो काळ जर आमी सांबाळिना, आमी कॉशियस रावली ना आनी जशी चवथीच्या टायमार जाल्ली तशीच घाळपणां जर परत केली जाल्यार हो ट्रेंड परत वयर वचपाक हार्डली 3-4 दिसांचो टायम लागतलो आनी मागीर परत फुडले 3 म्हयने सगळ्याक हे भोगचे पडटले. आय थिंक द बिगेस्ट मेसेज जे सगळे दोतोर दितात आनी दीस रात दोतोर काम करतात, हेल्थ वर्कर्स काम करतात, ते PPE सूट्स घालून काम करतात, नाक शेवट जाता तरी काम करतात. सो तांची म्हाका दिसता आमच्या प्रत्येक नागरिका कडच्यान एकच अपेक्षा आसा की स्वताचो जीव, स्वताच्या घरातल्या मनशांचो जीव हाची जाणीव दवरून अकस्मात सामके पॅन्डेमिक बी कांय ना, जशें आमी त्या नायट क्लबांची व्हिडिओ पळयले, सामकी उत्सवी मुडा वचून कोविडा बरोबर दांडिया खेळपाक नाका. आय थिंक दॅट इज बेसिक थिंग वॉट डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. ते आमची तकलेंत वतले इतलीच अपेक्षा आसा आनी इतलेंच आमी सगळ्या कडेन मागतात, कारण विदाउट पब्लीक पार्टिसिपेशन, अवेअरनेस आनी कॉशियसनेस आमी पॅन्डेमिकाक फायट करपाक शकनात. सो इट इज व्हेरी क्रुशल दॅट होच दसऱ्या मेरेनचो टायम न्ही, जाल्यार दिवाळे मेरेनचो टायम मेरेन सुद्दां वी वील हॅव टू शो दॅट रिस्ट्रेन. आमी सगळी SOP फॉलो करची पडटले, सगळी जतनाय घेवची पडटली, जाल्यारच खंय तरी दोतोर म्हणटा तशें सेकंड वेव येतलीच, पण ती फेब्रुवारी येतली अशें दिसता, जशें युरोपाक आज जाला तशें. ताज्या पयलीं जर रिस्पायट जाय मातशी तरी जाल्यार वी वील हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी अलर्ट अँड कॉशियस. हे सांगून हांव आतां आमच्या श्याम सुंदर फट्टेमाऱ्याक बार्देजाची अपडेट घेवपाक. श्याम, कितें आहा बार्देजांतले फिगर्स हळू कमी जातना दिसतात काय कितें? सध्या प्रमोद कमी जायत आसात अशें दिसता. आयज जर पळयलें जाल्यार म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर 11 केसी आहात, कोलवाळ PSCच्या भितर 8 केसी आहात, मागीर शिवोलेच्या भितर 7 केसी आहा आनी हळदोण्यात 3 केसी आहा. परवरी आनी कांदोलीचो रिपोर्ट मेळोंक ना, बट टायम लागतलो मातसो. तितून म्हापसा अर्बन हेतून करासवाड्यात 2 केसी आहा, धुलेरान 1 आसा, शेटयेवाड्यार 1 आसा, मागीर गणेशपुरी 1 आसा, अंसाभाटान 1 आसा, मोरोड 1 आसा, खोर्ली 1 आसा आनी आल्तिनो 3 आसा. म्हणून मागीर कोलवाळ PSCच्या भितर कोलवाळ्यान 2 केसी आहा, अस्नोड्यान 2 आसात, थिवेन 3 आसा आनी सेंट्रल जेलीन 1 केस आहा. शिवोले भितर आयज अंजुना 3 केसी आहा, पर्रा 2 आसात, आसगांव 1 आसा आनी शिवोले 1 आसा, म्हणून 7 केसी आसा. हळदोण्यान आयज 3 केसी आहा, भितर मोयऱ्या 2 केसी आहा आनी खोर्जुव्या 1 आसा. हे जाले कोविडाचे. हे दुसरे प्रमोद आतां बार्देशांचे सगळे वचत हायवे जर म्हटलो जाल्यार म्हणजे पयलो जाल्यार पेडण्यासून पत्रादेवीच्यानूच तो हेतून गिरी मेरेन जावं आतां बार्देशान म्हटलो जाल्यार कोलवाळच्यान परवरी मेरेन वयता आसतना आख्खो रस्तो काबार जाल्लो आहा. दुसरे इंटरनल रोड पासून वचत थंयसर शिवोलेन धर मागीर सगळे वाटेन कोलवाळेन जालेत, पूण बाकीच्या आसगांव कलंगूटच्या पासून थोड्या हितून इंटरनल रोड पासून सामके काबार जाला की गाडी चलोवपाक सामकेच इतले भयान कशे गाडयो चलोवचे पडटात. एक खड्डे पडलेले आहा, शेकारो सगळ्याक वयतलो आहा.
जर हायवे जाले जाल्यार मेन म्हणजे खडी सगळ्याक आनी ते खडयेक मातशें जर स्लीप जाले जाल्यार रोखडेच गाडयो पडटात अशें जालें. आतां सध्या पावसाचे निमित आसताले आनी आतां पावस गेला त्या हेतून तरी ते मातशे कितें तरी रस्तो रिपेर करचो अशें लोकांची मागणी आहा. कित्याक सामकोच जीव मुठीन धरून म्हापशा पासून जाल्यार सगळो अख्खे आनी येदे खटे म्हणजे सामके 6 इंचाचे गुणे वयर सरलेले आहा. ते एक लोकांची मागणी आहा की आतां तरी पावस गेला तेन्ना तरी मातशें सरकारान तेचेर लक्ष दिवचो. दुसरो एक आता सध्या नवरात्रेचे हे चालू आसा आनी म्हापशान आनी खंयच जायना पूण म्हापशान नवरात्राच्या दिसांनी कृष्ण पुजन जाता. वाड्या वाड्यार कृष्ण पुजन जाता आनी सगळे कार्यक्रम आसतले. दांडिया आसतात, ऑर्केस्ट्रा आसतात, नाटकां, मागीर भजन हे ते कार्यक्रम. पूण ह्या वर्सा चडशे कडेन कोणेच व्हडले प्रोग्राम दवरलेले ना. जे दांडिया तर चड कडेन नाच किंवा ऑर्केस्ट्राय ना, नाटकांय ना. थोडे आरती आनी भजन इतलेच प्रोग्राम दवरलेले आहा. या प्रमोद आयचं हे या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता. पण जसो आमी कोविडाच्या इश्यूचेर सांगले तशीच आज लॉ अँड ऑर्डर कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती जाल्या. एव्हरी डे देर इज अ मेजर क्रायम. म्हाका एक गजाल दिसता की पुलीस खंय तरी 24 वरां 48 वरां भितर ह्या क्रायमाक सोडयतात. दे क्रॅक द केस. बट एक जो डिटरंट आसपाक जाय, भंय आसपाक जाय की क्रायम जावचो किंवा करपाची हिम्मत जावची न्ही म्हण, तो खंय कमी जायत चल्ला काय कितें? क्रायम डिटेक्शन जाता बट प्रिव्हेन्शन जाता काय कितें? आय थिंक हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हो फक्त पुलिसेच्या पावंड्यारच न्ही तर राज्यकर्त्यांच्या आणि होम मिनिस्ट्रीच्या पावंड्यार सुद्धा हाचेर गंभीरतायेन आणि खोलायेन विचार जावचो पडटलो. इतलेच सांगता आणि थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.